येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हारगायेच्या विरोधात काँग्रेसीन देशभर केले आंदोलन. भाजपान काँग्रेसीक केली राष्ट्रद्रोही घोषीत. भारतीय लष्करान सांबाळा संवसारांतलो सगळ्यांत वयलो दर्जो, म्हटले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयन. भारतीय सैन्य दळाच्या 22व्या शौर्य पुरस्कार जैतिवंताचो भोवमान. मालप्या महामार्गार गोरवां लागल्यांत भोंवपाक, दितात अपघातांक निमंत्रण. सर्व्हिस रोड खंय आसात तेंवूय कळना, महामार्ग जाला भूलभुलैया. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मालपेचो महामार्ग भूलभुलैया जाला. पयलीं फक्त अपघात आनी फोंडकुलाक लागून तो गाजतालो. आतां चक्क गोरवां हायवेचेर भोंवपाक लागल्यांत. गांवांनी वचपी सर्व्हिस रोड जाल्यार दिसच ना, कित्याक तर थंय तक्तेच ना. सर्व्हिस रोड केन्ना येवन गेलो तेंय कळना. मागीर व्हडले वॉल्त मारून परत सर्व्हिस रोड सोदत भोंवचें पडटा. पळयात ह्या हायवेची नवी अवतिकाय. दारगळ सावन जो भूलभुलैया सुरू जाता तो पत्रादेवी मेरेन चलता. बरेच सर्व्हिस रोड बायपास कळनात, काय पुरवल्यात. हायवेक सर्व्हिस रोड खंय कनेक्ट जाल्यात ते सांगपी बोर्डच नात. खंयच्या वाठारात पावल्यात तेच कळना. अदमासान सर्व्हिस रोडा वयल्यान गेले जाल्यार मदींच रोड क्लोजाचो बोर्ड उबो. अशे तरेन हो महामार्ग भूलभुलैया जावन रावला. हायवे प्राधिकरण आनी राज्य सरकाराच्या PWDचो समन्वय नाशिल्ल्यान लोकांक भोगचें पडटा. पेडणे मालप्या हांगा हो आतां सर्व्हिस रोड आहा. ह्या सर्व्हिस रोडाक एकूय सायन ना. आतां सगळ्यो गाडयो येता आनी येता फुडें येता आनी ही माती फाटल्यान दिसता ती पळयता आनी परते रिटर्न वचपाक हांगासर वाट ना. मागीर हांगासर ते सायड घेता आनी हांगा शिरकता, मागीर मातयेन शिरकता. ही अशी परिस्थिती आसा. हे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी खंयच सायनी अश्यो कोणाकच दवरूंक ना की खंय रोड वयता तोच कळना. रोड वयता काय ना, फुडें आसा काय ना हेची सायन काय ना. सगळ्यो गाडयो येता आनी घुस्पता, खंय वचपाचें तेंच कळना. खुबशे जाण येता, पळयता आनी वता, पूण खंय वचपाचें हे न कळ्ळ्या कारणान मागीर तांकां टर्न सुद्दां घेवपाक मेळना. कित्याक व्हडल्यो गाडयो जेन्ना लोडाच्यो बी आसता तांकां टर्न घेवपाक हांगा वाटूच ना. आनी हे अशे रस्ते फोडून दवरलेले आसा आनी खंयच सायन नासल्या कारणान सगळे घुस्पता. आमी आतां परते जंक्शनार आतां फुडल्या जंक्शनार वचून पळोवया, थंय सायनी आसा जाल्यार. होच तो सर्व्हिस रोड. आतां पळया खंय सायन आसा, सायन बोर्ड खंय दिसता जाल्यार पळया. आनी हे उदक कशें हांगा साठून उरलेलें आसा ते पळया. कितली खोलाय आहा ती सुद्दां खबर ना आनी हे अशें सांडलेलें आसा काम. सायन बोर्ड हो खंयच दिसना. ही गोरवां सुशेगाद बसलेली आसा आनी हे सायड रोड कितले डेंजर आहा ते पळया. तो पळया हांगा पळया कशें क्रॉस करता ते. खंय सायड रोड ना, हो पळय घुस्पला. तो म्हणटा सायन बोर्ड आसा पूण म्हाका दिसना खंय सायन बोर्ड दिसता असो. सर्व्हिस रोड बरोबर हायवेचेरय गोरवां दिसपाक लागल्यात. फाटल्या सप्तकातच आमी राज्यात गोरवां संबंदीत 2 व्हड घडणुको पळयल्यात. 29 जुलयाक जाल्ले पयले घडणुकेत NH-17चेर भोंवपी 4 गायींक ट्रकांनी धपको दिल्ल्यान जीव वगडावचो पडलो. मागीर 3 तारखेक कांय भटक्या गोरवांनी एकल्याक उडयलो.
हेर राज्यांतल्यान येवपी वेगावन गाडयांक लागून आतां गोरवांचे अपघात जातले हातूंत दुबाव ना. खंय सायन बोर्ड दिसच ना पळया. MVR कंपनीचे हे काम कितके निष्काळजीपणा ती पळया. हो हायवे, ह्या हायवेचेर पळयात कितली गोरवां बसलेली आहा ती. पेडणेच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. भारतीय लष्कर संवसारांतलो सगळ्यांत वयलो दर्जो राखून आसा अशा उतरांनी गोंयचो राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लईन मिलिटरीचे शूरतायेची तोखणाय केली. भारतीय लष्कराचे शूरतायेची गाथा युवा पिळग्यांक सदांच उर्बा दितली. तरणाट्यां मदीं देशभक्तीची भावना जागयत अशें राज्यपालान म्हळें. दरबार हॉल राजभवनांतल्या दरबार हॉलांत गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयतालो. आझादी का अमृत महोत्सवा अंतर्गत गोवा नौदळान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत गोंयांत रावपी भारतीय सैन्य दळाच्या 22 शौर्य पुरस्कार जैतिवंतांचो राज्यपाला हस्तुकी भोवमान जालो. फ्लॅग ऑफिसर गोवा एरिया एडमिरल विक्रम मेनन, आर्मीचो स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर AS सहानी हाची हजेरी आसली. I can say that our military is maintaining highest standard in the world, and that is why I congratulate all of you, either presently serving or retired from the service. You people are the audience of such a bright situation. गोवा 365 खातीर दोनापावल राजभवनांतल्यान विलियम रॉड्रिक्स. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वाडटे म्हारगाये विशीं काँग्रेसीन देशभर मोर्चा काडल्या उपरांत शुक्रारा भाजपान मुखेल विरोधी पक्षाचेर हल्लो केलो. भाजपान काँग्रेसीक राष्ट्रविरोधी म्हळें. मुखेल कारण कितें तर नवे संसद इमारतीचो बुन्यादी फातर घालपाच्या वेळार काँग्रेस आयली ना. ते भायर तांची सायकल रॅली. संविधान दिसा ह्या सारक्या कार्यावळीचेर काँग्रेस बहिष्कार घालत आयल्यात. देखून ते खंय देशद्रोही. पळयात. काँग्रेस पक्षान बऱ्याच राष्ट्रीय कार्यावळींचेर बहिष्कार घाल्या उपरांत भाजपान आयज पत्रकार परिशदेंत काँग्रेस राष्ट्रविरोधी म्हूण घोशीत केली. काँग्रेस पक्ष हेर विरोधी पक्षां वांगडा राष्ट्रवादी चळवळी आनी घडणुकांचें राजकारण करता असो आरोप भाजपान केला. भाजपाचो प्रवक्तो यतीश नायकान सांगलें. हाकाच लागून काँग्रेसवाले भाजपांत येवपाक लागल्यात. आयकात. Celebrate 75 years in this way, where we put a flag on each of our household as a mark of our patriotic fervor, as a reflection of our nationalist sentiment. आता रुपेश बाबान सांगले ते भशेन थोडे स्टेटमेंट्स जे करता राजकारणातले लोक ते चिंतून करपाक जाय. कित्याक उलोवंक जायना. बिकॉज 75 years of independence is a very noble subject. Independence मेळोवपा खातीर खूब जाणांनी कार्य केले, खूब जाणांनी जीव आपलो हे केलो, मार्टियर जाले. सो आमी 75 years जेन्ना साजरी करता तेन्ना 75 years करपाक आमी तिरंगा लावचो हो प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचे उलो जो आसा, इनिशिएटिव्ह आसा, वो पार्टेपुरतो मर्यादित ना, वो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक मर्यादित ना, वो राष्ट्राक सगळ्या लोकांक. सो तेन्ना वो पॉलिटिसायज करचो न्ही. खंयच्याच पॉलिटिकल लिडराक पॉलिटिसायज करचो न्ही वो इश्यू.
कित्याक इट इज अ मॅटर ऑफ पेट्रियोटिझम, नॅशनलिझम. एक गोष्ट क्लियर जाता की भाजपाची राष्ट्रनीती आणि काँग्रेसीची राजनीती, आणि म्हणूनच चडांत चड लोक आज भाजपाच्या विशयी आकर्षित जातात. बिकॉज पीपल आर अट्रॅक्टेड बाय राष्ट्रनीती, द फिलॉसॉफी ऑफ राष्ट्रनीती. आता सांगपाचें म्हणल्यार रुपेश बाबान सांगल्यो त्यो गोष्टी, पूण तिरंगाचेर आता वो हर घर तिरंगाचेर इनिशिएटिव्हाचेर थोडे पॉलिटिकल लिडर विरोधी पक्षातले कितें कितें उलयतात. तुम्ही जर पळयत जाल्यार पार्लमेंटाची जो फाउंडेशन स्टोन ले गेला, त्या फाउंडेशन स्टोना कडल्यान, ते फंक्शना कडल्यान सुद्धा काँग्रेस पार्टी आणि ऑपोजिशन पार्टी पयस राविल्ल्यो, बॉयकॉट केल्ल्यो. नवे पार्लमेंट हाऊस जे बांदता ताच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या फंक्शनाक सुद्धा काँग्रेस पार्टी आणि ऑपोजिशन पार्टी पयस राविल्ल्यो थोड्यो. मागीर जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट जालो पार्लमेंटात, तेन्ना काँग्रेस पार्टी आणि 14 ऑपोजिशन पार्टीनी बॉयकॉट केलो. मागीर जेन्ना तिरंगा बायक रॅली जाली पळय, त्या तिरंगा बायक रॅलींतल्यानूय काँग्रेस पार्टी आणि बाकीच्यो थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीनी बॉयकॉट केलो. गांधी कडेन लिपोवपा सारकें कांयच ना जाल्यार मागीर ईडी आपली चवकशी करता आसतना अशें आंदोलन कित्याक? पूण गरजेच्या वस्तूंचेर जीएसटी लागू करपा विशीं विचारतकच भाजपान फकत सरकार राष्ट्रीय हितांत काम करता अशें सांगून जाप दिवपाचें टाळ्ळें. आयकात. आता खंयची इन्क्वायरी चलता, अरे इन्क्वायरी सगळे सारकें जाल्यार इन्क्वायरीक वचा, व्हॉट इज द वरी? जर खंयची इन्क्वायरी चलता आणि एव्हरीथिंग ऑफ युअर्स इज ओके, देन व्हॉट इज द वरी? वाय शुड यू वरी? जीएसटी मेडिसिनाचेर लावचें ना म्हणलेलें, पण आयचे डेटीक पळयत जाल्यार जीएसटी मेडिसिनाचेर सुद्धा लागलेले आसा. पेन्सिल, पेन, स्टेशनरी आसा तेजेर लागल्यात. तुका म्हणटा कितें दिस इज द वॉट द इकॉनॉमी करूंक सोदता म्हणून. पळय कशें इकॉनॉमिक सिच्युएशन, इकॉनॉमिक सिच्युएशन आयसोलेटेड अशें एक जागा हांव एक गव्हर्नन्स म्हणूंक सोदता. पळय सेन्सिटिव्हिटी ऑफ प्रायम मिनिस्टर एंड हिज गव्हर्नमेंट इज अटमोस्ट. सो I will not agree with you to say that the government's decision is something else. I can tell you that sensitivity of the government is maximum. आता तातूंत तुझे कितें म्हणणें आसत, that as a citizen you have a right to say also. आणि government I can tell you is the best interest of the economy and of the people of this country and the state. मजगती म्हारगाय, बेकारी आनी गरजेच्या वस्तूंचे जीएसटी वाडपा आड व्हड प्रमाणात पक्षांच्या दिल्ली मुख्यालया भायर निशेध जाल्ल्यान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सयत कितल्याशाच काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक ताब्यात घेतिल्ले. निशेधाचे आदी राहुल गांधीन सांगलें. जाल्यार गोंयांतय वाडत वचपी म्हारगाय, बेकारी आनी गरजेच्या वस्तूंचे जीएसटी वाडिल्ल्यान निशेध केल्ल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आनी वांगड्याक गोंय पुलिसांनी ताब्यात घेतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 वर्साच्या कोविडाच्या काळांतल्या विसवा उपरांत अंदूचो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव सुरू जालो. देखून गोंयकारांक दर्जेदार पिक्चरां पळोवपाची संद मेळटली. अंदूचो हो 13वो महोत्सव. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुके शुक्रारा ताचें उक्तावण जालें. आयनॉक्सांत शुक्रारा 5 तारखेक जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक निवेदिता सराफ, डॉक्टर मोहन आगाशी, किशोर कदम आनी हेर कलाकारांनी हजेरी लायली. मानेस्तांचे हजेरेंत महोत्सवाचें उक्तावण जालें. बऱ्याच स्टार कलाकारांनी रेड कार्पेटीचेर हजेरी लायली. 5, 6 आनी 7 ऑगस्ट अशे 3 दीस पणजेच्या माकानीज पॅलेस आनी आयनॉक्सांत जातल्या ह्या महोत्सवात 20 परस चड सिनेमा दाखयतले. तातूंत कांय प्रिमियरे आसात. 13व्या महोत्सवातले चित्रपट आनी तांचे दिग्दर्शक: तमाशा लाईव्ह संजय जाधव, सहेला रे मृणाल कुलकर्णी, क्रिप्टो आजी, जून सुहृद गोडबोले, पॉंडिचेरी सचिन कुंडलकर, मी वसंतराव, निपुण धर्माधिकारी, चंद्रमुखी प्रसाद ओक,
झोंबिवली आदित्य सरपोतदार, स्थलपुराण अक्षय इंदीकर, कारखानिसांची वारी मंगेश जोशी, धीड ओंकार बर्वे, कडूगोड अनंत महादेवन, पोत्रा शंकर धोत्रे, गोदावरी निखिल महाजन, तिचं शहर होणं रसिका आगाशे, फुलराणी विश्वास जोशी, अनन्या प्रताप फाड, टाइमपास 3 रवी जाधव, गोदाकाठ गजेंद्र अहिरे, पैठणी गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. हवामान विभागाच्या अदमासाप्रमाण फुडल्या 24 वरांक राज्यातल्या बऱ्याच वाठारांनी पावस पडटलो, जाका लागून 5 आनी 6 वेर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज चडावात आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. काल राज्यात जायत्या वाठारांनी हलकोसो पावस पडलो, पूण खंयच 1 सेंटीमीटराच्या वयर पावसाची नोंद जाल्ली ना. पेडणे आनी पणजे दर एक वाठारात 1 सेंटीमीटर पावस पडलो, जो सगळ्यात चड पावस आशिल्लो. फाटल्या 2 सप्तकात हवामान सुकें उरले. तातूंत बदल जावन फुडल्या दिसांनी हवामान थंड करत पावस हजेरी लायतलो. अरेबी दर्यांत अशांत वातावरण आनी नेटाचो वारो गळपाचो आसा. देखून थळाव्या नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचे न्हय अशी हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. 5 आनी 6 वेर ऑरेंज अलर्ट, 9 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. आयज नेटाचो पावस, चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 8 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.